सडगांव म्युनिसिपल काउन्सिल SPDAचो कचरो क्लियर करना आनी SPDAन घाण पडले. SPDAन वचपी साश्टीचे सगळे नागरीक त्रास जाता आनी मडगांव म्युनिसिपल काउन्सिल डेव्हलपमेंट जावपा खातीर काँग्रेस सोडून BJPन गेल्ले. दिगंबर कामत जेन्ना BJPन जॉइन जालो तेन्ना तांणी म्हणलें की हे डबल इंजिनूच न्ही पूण हे ट्रिपल इंजीन. हे ट्रिपल इंजीन आज मोडलां आनी ट्रिपल इंजीन मोडून लोकांक त्रास जाल्लो, घाण खावची पडटा. आज मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सनान डायरेक्शन दिल्या अशें म्हणून म्हाका कळटा की गार्बेज क्लियर करची न्ही म्हणून. PDAंतलो चेअरमॅन आहा तो BJPचो स्टेट स्पोक्समॅन. ताका पयर म्हजेर चडोवपाक तांणी फुडें हाडिल्लो. दाजी साळकार आमचो मागाडीक आमदार मुगांव हांगाचो वास्कोचो. सो ताका तो आसा BJPचो स्पोक्समॅन, स्टेट स्पोक्समॅन. तें इंजीन BJPचें, म्युनिसिपालिटी BJPची, स्टेट गव्हर्मेंट BJPचो, सेंट्रल गव्हर्मेंट BJPचो आनी लोकांक घाण खावची पडटा. सो हे जो आमचो प्रायम मिनिस्टर सांगतालो कितें तें कचरो काडचो आनी हे क्लीन इंडिया म्हणून करची म्हणून स्वच्छ भारत म्हणटा तें स्वच्छ भारताचे मडे आमकां फातोर्डान दिसपाक मेळटा. सो आतां पयलें म्हणटा एक आय कंडेम दीस आनी हांव 6 वरांचो तांकां प्रास दिता. हें जर ते करनात जाल्यार आमी प्रायवेटली हें काम करूंक लागतले. प्रायवेटली आमी हें कचरो काडटात. सो मागीर आनी म्युनिसिपालिटी ना, पूण मागीर हांव म्युनिसिपालिटीचे फातोर्डेच्या लोकांक सांगतलो टॅक्स फारीक करनाका. सपोज म्युनिसिपालिटी सर्विसीस दिवंक शकना, टॅक्स कलेक्ट करता आनी सर्विसीस दिवंक शकना जाल्यार लोकांनी टॅक्स फारीक करपाचो बंद करचो. आमी तें क्लीन करतात आनी गार्बेज खंय घालपाचें तें घालतात. पण आनी मार्केट कम्स इन फातोर्डा. सो दॅट इज वाय आय एम एफेक्टेड. पण डोर टू डोर कितें करतले? डोर टू डोर गार्बेज बरी चलता, फातोर्डान बरी चलता. मार्केटाची परिस्थिती दुबाय मार्केट म्हणून केल्लें मरे तें फेस्त केल्लें जाल्लें आहा तें मार्केटाचें. थंय फक्त हफ्ते कलेक्शन चालू आहा. दोगूय जाण कंपिटिशनान आहा. PDA कंपीट करता गुंडा घालून, हे बाउन्सर घालून, ह्या सायडीन दुसरे बाउन्सर येतात. म्हणजे बाउन्सराचें राज्य चालू आहा. BJPचें राज्य म्हणटे BJP म्हणटी बाउन्सर जनता पार्टी जाल्या. ही परिस्थिती आहा आनी लोकांक स्वच्छ भारत म्हणून सांगतात आनी घाण खावची पडटा. थोडक्यान ही परिस्थिती तुमी ताका 6 वरांनी विचारात. तो जर काडना जाल्यार हांव काडटा. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन अपील करता की तुजें इंजिनां चलना, तुज्या मडगांवकारान इंजीन व्हरून आनी खंय 12 बिरेस्तार जाल्ले आहा इंजिनाचेर. ते मातशें मुखेलमंत्र्याक तुमी फोन करून विचारात की मडगांवची जनता, फातोर्डेची जनता, साश्टीकार जे ते मार्केटान वतात तांकां घाण कित्याक खावची पडटा तुमची 2 इंजीन चलना म्हणून. हे हाजें उत्तर म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक तुमी विचारात. वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन मुखेलमंत्री आहा. तें जर तांच्यान जायना तांणी करचें. म्हणून टॅक्स गव्हर्मेंटाक म्युनिसिपालिटीक फारीक करपाचो बंद करचो लोकांनी. सपोज डिफरंट कॉर्पोरेशन्स येवची पडटा जाल्यार म्युनिसिपल टॅक्स दिवपाचो बंद करचो. हो म्हजो अपील आहा. होलसेल फीश मार्केटान कितें जालां तें पळय. ते सारके डायरेक्ट रस्त्याचेर थंयचो एक बाउन्सर जो दिगंबर कामतीन हाडला ते बाउन्सराक कलेक्शन जावपा खातीर बाजार सगळो रस्त्यार चालू आहा. थंय तुका कापत मेळटा, थंय तुका बिस्कीट मेळटा, तुका थंय जाय तें मेळटा. पिकल टू चप्पल सगळें मेळटा तुका. ही परिस्थिती जाल्ली आहा होलसेल मार्केटाच्या रस्त्यार. कितें म्हणल्यार बाउन्सराक हप्तो कलेक्ट करूंक जाय इतलोच. सो हे बाउन्सरांचें राज्य आमी सोंपोवया. टॅक्स फारीक करचो न्ही. आमी हे सगळे जाग्यार घालता आमचे ओन. विजय बापचेन म्हटलें की टॅक्स फारीक करचो न्ही ह्या गार्बेजे लागून. ती डोर टू डोर गार्बेज हे म्युनिसिपालिटी फारीक हें करता. म्युनिसिपल डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन फातोर्डा मतदारसंघात बरें जाता. कोणाची कंप्लेन ना. स्थानीक मनीस एक मूळ गोंयकार तो तें काम करता आनी बरें काम करता. अजून मेरेन आमी कोणाचीच कंप्लेन आयकूंक ना. आनी आयकली जाल्यार इमिजिएटली ताका कॉन्टेक्ट करूं येता. आपालिपा काय ना, ताका डायरेक्ट फोन मारून मेळटा. ना जेन्ना तुमी म्हणटा न्ही टॅक्स बंद करया म्हणून. देर आर मेनी अदर टॅक्सीस. हाजो टॅक्स इज सेपरेट. दुसरे टॅक्स आहा म्हणटा. दुसरे कितलेच टॅक्स आहा न्ही. हाऊस टॅक्स घेतात,
आनी कितें घेतात खूब आहा न्ही. ट्रेड लायसन्स घेतात. ट्रेड लायसन्स कसलें? तूं जर गार्बेज क्लियर करचो ना खंयच्या ट्रेड लायसन्सान पयशे दिवप तुका कळ्ळें तुका न्ही. सो बेजिकली हांव मागतां की गोंयांत ओपोजिशन ना म्हणून समजले भितर आनी आपले बापायचे बेस कशें जाय तें घडतलें म्हणून अशें जर चिंतता सरकार जाल्यार तांणी तकलेन धरूंक जाय की आमी हांगा जिते आहा आनी फक्त फातोर्डा म्हणून न्ही साश्टीकारां खातीर उलोवपाक आमी जिते आहा. आज दुसरे उलयना आसतले पूण आय एम मेकिंग इट क्लियर एंड दीस इज अ क्लियर वॉर्निंग टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. तुजें वेस्ट कॉर्पोरेशन आहा तें धाड आनी तें क्लियर कर आनी क्लियर पूण जर करता जाल्यार म्युन्सिपालिटीक लोक टॅक्स दिवचे ना नाजाल्यार म्युन्सिपालिटी टॅक्स कित्याक फारीक करप. आनी पीडीए आनी म्युन्सिपालिटी भितर जर केस्तांव आहा जाल्यार तांणी येवन बसून तें क्लियर करपा जाय. आमचो हो कोण आहा तो डॅशिंग प्रदेशाध्यक्ष कितें करता चड बिजी आहा. हांवें आयकलां सप्टेंबरान ताकाय कितें सॉर्ट फुटपाची आहा म्हूण तो सांगता म्हूण कोणाक. पूण कितें ताणें मातशें हें खंय पावलां तें पळोवचें. मातशी परिस्थिती कार्यकर्ते मेळावे केले म्हूण जायना. 2 इंजिनां झगडटात एकामेकाचेर कुडकां फोडटात आनी लोकांक त्रास जाता. ही परिस्थिती आहा. प्रदेशाध्यक्ष म्हणजे विचारात बॉमा मागीर पळोवया म्हणून बॉमाचे केले तुमी सपाट तांकां कोर्टान व्हरून तुका हारयले. आतां मातशें हांगाची गार्बेज पळय फातोर्डाचे सिग्नेचर गार्बेज इज बिकम फातोर्डा सिग्नेचर अंडर BJP. फातोर्डा सिग्नेचर इज गार्बेज. हें आतां जाल्लें आहा तें करूंक सोदता पण आमी तें कशें जालो करना तांच्यान जर जायना जाल्यार आमी क्लियर करता.